वर्षा आशवेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आसात कला अकॅडमी। कला अकॅडमी ही एक आमची नामनेची अशी वास्तू आसा आनी ताचे बाबत परिस्थितीन जाल्लेली आसा। आनी आयज जे आसात ते कलाकार हांगासर एकठांय जाल्यात। त्याच प्रमाणे आमच्या बरोबर आयज आसात नामनेचे असे कलाकार साईश सर। तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की कला अकॅडमीचे म्हणजे ही जी कला अकॅडमी जी परिस्थिती जाल्या ती कशी जाल्या। आनी सर म्हाका दिसता कितलीशीच वर्सां जाली हांगासर म्हणजे ह्या कला अकॅडमीन म्हणजे नाटक ते करत आसात। सराक कितें एक्सपिरियन्स आसा ते सुद्दां जाणून घेवया। सर आमच्या गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता। सर सगळ्यात पयलो प्रश्न म्हणजे ही जी कला अकॅडमी जी अशी परिस्थिती जाल्या ती कित्या खातीर अशी तुमकां दिसता? म्हाका दिसता की जेन्ना खंयची वास्तू म्हणटा आमी ताजी इम्पॉर्टन्स आसता की कला अकादमी इज नॉट जस्ट अ थिएटर, इट्स अ टेक्निकली आमी ताका म्हणटात की एक आर्ट आमी म्हणटात पळय, स्टेट ऑफ आर्ट म्हणटात। ताका लागून ती देशभर आनी एशिया भितर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर। आनी हे कित्याक लागून जाता? देर आर गूड पिपल वर्कींग ऑन इट। कित्याक आमकां कळटा, आमी खूब कडेन वचून नाटक करतात। हांव महाराष्ट्रांत करता, आमच्या बाकीच्याय थिएटरांत नाटक जाता, इवन भायलीं नाटकां हांगा येतात। आतां समज जर एक महाराष्ट्रा हांवें नाटक पळयलें, तेंच जें नाटक कला अकादमी जाता ताचो इम्पॅक्ट इतलो पावरफूल जाता, कलाकाराक कितें जाता खबर ना। दॅट्स बिकॉज ताका पळय जो रिस्पॉन्ड मेळटा, सावंड आनी ताका प्रतिकार जो मेळटा, ताजे मुळे ताका तें नाटक इतलें खुलता की खंयचोय आर्टिस्ट कला अकादमी जेन्ना नाटक करता तेन्ना ऑटोमॅटीक ताका संचारिल्ल्या भशेन जाता। दॅट ती वास्तूच तशी आहा आनी तशाच तरेन डिझायन केल्लें आसा। अशे म्हजे सारके कितलेय कलाकार आसात जे हांगा कॅन्टिना बसून व्हड जाल्यात, ते हांगा नाटकां करून व्हड जाल्यात। कला अकादमीची इम्पॉर्टन्स इतलें, जेन्ना ही बांदिल्ली तेन्ना 4 कोटी वॉज इट्स बजेट आनी ती प्रायसलस जाली। म्हणजे चार्ल्स कोरिये अशी तरेन बांदली की ताजो वर्थच कळना कोणाक। आनी आतां 40-50 कोटी मोडली आनी 2 कोटीचे वालोर दिसना हांगा भितर, आनी टॅक्निकली डावन जाल्या। आतां कितें करतले की आतां म्हणटाले जुगाड करया, सावंड येना हें घालया, मागीर लायट सारकी पडना वारां हें मारया, रॉड मारया। तशें जायना तें उरली ती हँडिकॅप उरली। कित्याक सुरवाते साकून बरे बरे मनीस पॅनलाचे हाडून ते PWD बाकी कडेन काम कशें करता तशें न्ही तें। म्हणजे कितें आज केबल घालपाक रस्तो फोडलो, परतो PWDन येवन दामर घालो, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आयली ताणें फोडलो, परतो PWDन दामर घालो, तशें न्ही तें। ही वास्तू, इट्स अकॅडमी। सो इमॅजीन करात की आमकां प्रायड तशेंच भायर जेन्ना आमी वता तुमचे कडेन कला अकादमी आसा हें इतलें आमकां अभिमान दिसता की जेन्ना आमी पृथ्वी थिएटर्स बाकीचीं थिएटर नावाजिली पळयतात पूण ते म्हणटा तुमचे कडेन कला अकादमी आसा। सो आमची जेन्ना प्रायड ताजेर कोण तरी घालो घालता आनी कांयच कारण नासतना बरें टॅक्निकल तुमी पयशे मोडटात, चार्ल्स कुरिया नाका बरें आसा, ताज्या बरे टॅक्निकल लोक आसात ह्या देशांकय आसा, भायरय आसात, आनी जितलो पळय पयसो मोडटा आज आसा आमचे कडेन मोडपा सारको। सो तो वापरून बरे मनशाक कन्सल्ट करून हें करचें पडटा। इट इज नॉट जस्ट PWD दिलें आनी ताणें बांदलें की आमकां सरकारा कडल्यान उत्तर जाय। हें करता आसतना कोण कोण टॅक्निशियन तुमी तांचे कडेन कन्सल्ट केले, कोणा कोणा कडल्यान ही डिझायन करून घेतली, सावंडाक कोण आशिल्लो, कितें इक्विपमेंट वापरल्यात आनी आज आमकां अशी दिसता ती कित्याक? म्हणजे कला अकादमीचो ओपन एअर पडलो, कॉलेप्स जालो, केदी व्हडली लज ही। आनी तरी आसतना कोणूच कांय उलयना, सरकारूय ताजो हें करना, सरकारूय आन्सर दिना आमकां। मागीर कलाकारांनी करप कितें? मागीर हें पडपा लागलें कितें वयले फॉल सिलींग, मागीर थिएटरान तियात्र नाटक चलता आसतना उदक येता पावसाक, हें कितें? म्हाका तर अशें दिसता की सरकाराक ती खरेंच पडिल्ली जाय आनी मागीर ती रिनिवेट करपाक आनी एक म्हणजे नवी बांदपाक 600 कोटी घालपाचें आसा काय कितें? कित्याक सगळ्यांत डेंजरस जी AC सायडीन युनिट्स आशिल्ले ते थिएटराचे वयर बसयल्यात। कला अकादमी दिनानाथ मंगेशकराक थिएटराचे वयर बसयल्यात, तातूंत सावंडा प्रॉब्लेम जाता तो जाता, पूण ताज्या वेटान फाल्यां लोक सेफ ना जे सकयल बसतात थिएटरांत, कित्याक ते ताजे खातीर केल्ली ना। इट वॉज नॉट डिझायन। बरें तें केलां काय कितें? स्ट्रक्चर तितलें स्ट्रॉंग आसा काय कितें की ताजेर वयर AC युनिट्स घालपाचे। सो फाल्यां आमकां प्रेक्षक जे येतात तांकांच भंय आसा। सर जशें तुमी म्हटलें की आतां ही कला अकॅडमी आसा ती तशीच उरतली म्हणून, फुडें समज जर ही कला अकॅडमी आमकां परत जाय तशी समज जर करपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडटा? तेंच सांगता की खंयचीय जेन्ना डॅमेज म्हणजे डॅमाक पासून जर क्रॅक येत न्ही, देर आर एक्सपर्ट्स। अशें न्ही की तो फाल्यां फुट्टलो, देर आर पीपल हू आर एक्सपर्ट इन डॅमेज कंट्रोल म्हणटा करपाक, कशें तरेन करपाक जाता। तशें अजुनूय वेळ वचूना की बरे लोकांक हाडात, कितें जालें तें दाखयात,
हाका लागून चार्ल्स कोरिया इम्पॉर्टंट की तांचे कडेन पयलींचे प्लॅन आसात कशे तरेन डिझायन केल्लें तें आसा सो तांकां कन्सल्ट करून आतां नव्यान हें सगळी डॅमेज कशी कंट्रोल करपा जाता हें सरकाराचें काम हें सरकाराची जबाबदारी आनी सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी पयली म्हणजे आमकां जाप दिवपाची आमी सरकाराक प्रश्न विचारतात ताची जाप अजून आमकां मेळना सरकार म्हणल्यार कोण निमाणें आमीच निवडून दिता न्ही सो तांची जबाबदारी आसता काय ना की नाजाल्यार कित्याक आर्टिस्ट चालवतले इतल्याच खातीर की आमकां आन्सर मेळना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळना कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी मागीर म्हणटा कोणा तरी टार्गेट करता तुमी एक मिनिस्टराक आतां टार्गेट करता म्हणजे कितें तें म्हाका सदांच कॉमीक दिसता मागीर तुमी हाक कित्याक करना ताक कित्याक करना तेही वायट करतात मागीर तुमीच सांगता की ते वायट करतात सो तांकांय कोण तरी NGO नाल्यार कोण तरी टार्गेट करतात आमी कलाकार आमकां लागता कला अकादमी सो कला अकादमीक जो मनीस आसा तो कोणीय आसूं खंयच्याय जातीचो आसूं खंयच्याय हाजो आसूं ही इज द हेड आनी ताज्या व्हडले हेड इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ही हॅज टू आन्सर सर आयज तुमी तुमचे जी एक संस्था सगळ्या आर्टिस्टान मेळून केल्या ते संस्थेचें नांव कितें आनी आयच्यान तुमी कित्याची सुरवात करता कला राखण मांड ही संस्था आमी सुरू केल्या ही संस्था इतल्याच खातीर सुरू केल्या की हाजे पयलीं अश्यो जेन्ना घटना घडटात तेन्ना कलाकाराची एकी नासता आनी हाका लागून कितें जाता की एनकरेज जाता सरकार म्हण जावं कोण पळय ताका बाकीचे गजाली करपा आसता ते एनकरेज जाता आनी ह्यो गजाली वाडटात आतां जी मांड म्हणून आमी जी संस्था स्थापन केल्या कला राखण मांड ही इतल्याच खातीर केल्या की कला अकादमीच न्ही बाकीचे रवींद्र भवन आसा राजीव कला मंदिर आसा आनी थंय खुबश्यो गजाली घडटात ज्यो कलाकारांक त्रास करतात सो कलाकाराचो जेन्ना एकवट जाता खंयच्याय गजालीन जेन्ना लोक एकठांय जातात संघटना जाता तेन्ना ऑटोमॅटीक प्रेशर वाडटा आनी हो प्रेशर घालपाची जबाबदारी आमची कलाकार म्हणून हातूंत लोक आनीक लक्षांत घेनात आमी कलाकारच न्ही एका थिएटरांक लायक कला अकादमी 900,000 लोक येता आमची रवींद्र भवनाक 1,200 लोक बसपा कॅपेसिटी आसा त्या लोकांचें कितें तांकांय आमी सूख दिवपा जाय काय ना एज अ कलाकार तांचेंय कम्फर्ट कितें तांकांय ज्यो गजाली फॅसिलिटीज मेळपा जाय बाथरूम म्हण टॉयलेट म्हण बाकीचो परिसर म्हण जें वातावरण आसता कलेचें तें मेळपा जाय काय ना आनी ही जबाबदारी आतां आमचेर येता ऑनस्ट की जरी तुमी कुड्डे आंधळे बेड्डे जाले तरी हे पळय ह्यो गजाली आसा ज्यो तुमी करपाक शकतात आनी अशें न्ही की फक्त आंदोलन करपाचें तांकां सजेस्टूय आमी करतले की बरी गजाली कशी जावपाक शकता आनी एज रिस्पॉन्सिबल म्हणजे हांवूय बी आर्ट एंड कल्चरा अंडर आय वॉज वायस चेअरमॅन ऑफ रवींद्र भवन मडगांव हांवें अडेज 3 वर्सां थंय पद सांबाळ्ळां आनी म्हाका खबर आसा की कशें जाता आनी कशे तरेन तें करपा जाता सो ही जी जबाबदारी आसा आतां ती बरी जाली काय वायट लोक सांगताले तेंचे बट स्टील आय से की आमी ती फूल टॅक्निकल जबाबदारी जेन्ना घेतिल्ली तेन्ना आमच्या लिमिटां भितर जें आसात जें आमकां कळटा तें आमी केल्लें इतलेंच न्ही आमचे लिमिटाचे भायर खूब बरे बरे लोक आसा थिएटरां भितरले टॅक्निकल तांकां आपोवन तांचे कडल्यान सजेशन घेतिल्ली दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी लकिली आमी सगळीं गोंयची कलाकारां एकमेकांक वळखतात आनी तांचे भायरूय कनेक्ट आसात टॅक्निकल सायड आनी बरे बरे लोकां कडेन आनी तांकां जर उलो मारलो न्ही गोंय म्हणल्यार पयलीं ते उमेदीन येतात आनी सदांच गोंयकारांक मदत करपाक केदोय व्हडलो मनीस पयले हाजेर आसता धांवून येता सो हातूंत कांय ना सरकाराक तशें व्हडलें एक्सपेन्सीव न्ही तें जशे तरेन आमकां दाखयतात ऑल टॅक्निकल बरे बरे मनीस गोंयांत जर गोंयकारांनी उलो मारलो डेफिनेटली येतले सर आयज तुमी हांगासर हाची म्हणजे हेजिटेशनाची सुरवात केल्या आनी तुमी CMांक लेटरूय डेलिगेशनूय दिला ते डेलिगेशनान कितें तुमचे डिमांड आसा एक म्हणल्यार पयलीं व्हायट पेपर श्वेतपत्र म्हणटात इतलेच खातीर की आतां फिगर येतात 50 कोटी 60 कोटी 80 कोटी कोण म्हणटा 90चेर पावलो हें कित्याक येता की आमकां कांयच खबर ना की ताका लागून सरकारान प्रोसिजर कसो जालो टेंडरींग कशें जालें कसो PWD कडेन गेलें सो कितें प्रोसिजर जालो कशें कोण टॅक्निशियन ताजेर आसात कसली इक्विपमेंट हाडल्यात खंय खंय कितें कितें खर्च जाला तो आमकां कळपा जाय न्ही सो तातूंतल्यान एक ट्रान्सपरन्सी येता आनी सरकाराचेर विश्वासय वाडटा लोकांचो जेन्ना तूं सगळ्यांत पयल्या भशेन करता तेन्ना आमच्या मनांत दुबाव वाडटा आनी तेन्ना आमकां दिसता की कितें तरी आसा हातूंत भितर सो अजुनूय चीफ मिनिस्टरान कला अकादमीचेर आन्सर करूना बाकी सगळे गोश्टीचेर आन्सर केला सो हाका लागून आमचो दुबाव वाडटा सो ज्या तरेन चीफ मिनिस्टर काम करता उतर दिता तें पाळपा जाय सो तें पाळटलो जाल्यारच विश्वास वाडटा न्ही सो नाजाल्यार सरकार उलयता आमी करतले 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 आनी आमकां दिसता आज पर्यंत तरी आमकां दिसता की कांय जायना त्या भायर जें कॉलेप्स जाल्लो
रूफ तेन्ना एक कमिशन म्हण कितें तरी अपॉयंट करपाक केलें आनी दिलें कोणा तरी टॅक्निकली खंय तरी कॉलेज काय खंय तरी हांकां टॅक्निकल सायड ताजो कितें जालो रिपोर्ट आयलो पूण तें मागीर दिसता की नांवा खातीर एक तेन्ना मातशें थंड करपाक चल आमी हें कमिशन हें केलां हांचे कडेन दिलां तें पावपा जाय न्ही तें कंप्लीट जावपा जाय. सर तुमकां दिसता की कला अकादमी कडल्यान खंय तरी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पयस वचपाक जाता. सरकार जेन्ना आमी म्हणटा सरकार तेन्ना सरकार म्हणजे आमी निवडून दिल्ले लोक म्हणजे आमचोच. सो जेन्ना तुमी बरे कामाक क्रेडीट घेतात तुमी नाल्ल फोडपा येतात फीत कापपा येतात आनी तुमी जेन्ना हें सगळें सूख भोगतात तेन्ना जबाबदारी घेवपाची तुमची आसता. सो ते तुमचे भितर फाल्यां तुमी बॉल पास केल्ल्या भशेन ना ते PWD तो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आनी हो तशें नासता. निमाणें कितें आसता कोण तरी आमकां दियात की हो आन्सर करतलो ही इज आन्सरेबल. बेस्ट आमी मागला ते हातूंत भितर एक हायकोर्टाचो जज रिटायर्ड जज एक कमिटी पॅनल स्थापन करून हाजेर इन्क्वायरी करची आनी ताजो रिपोर्ट दिवचो आमकां तितलेंच जाय. सर आनीक तुमकां सगळ्यात लास्ट प्रश्न म्हटल्यार आयज सर तुमी हो जो बेस करून येयला म्हणजे तो कित्या खातीर आशिल्लो म्हणजे तुमी एकटेच जर आमी पळयत जाल्यार एकटेच हांगासर अशें म्हणजे तकलेक बांदून आनी हे बांदून आयिल्ले आसा तो कित्या खातीर? तो म्हाका दिसता इन्स्पायर जाला हांव फ्रॉम महात्मा गांधी की लोकांक दिसपा जाय की हो आपलो मनीस. महात्मा गांधी एज अ बॅरिस्टर सूट बुतांतले हाजो कॅपेबल मनीस पूण ताणें कित्याक वालो बांदलो कित्याक धोती न्हेसली की ह्या जे सामकेच जांकां परवडना जांकां आपलो दिसपा जाय मनीस. हांव आज कलाकार म्हूण आयलां हांव म्हजो स्टेटसाचेर येवना. सो हेंच म्हाका प्रूव करपा जाय आशिल्लें की कलाकार म्हणून हांव आसा एक वालो बांदपाचो हो कालो हें वालो म्हणजे काल्याचें सिंबॉल म्हणजे हांव वालो कालो हें रायमूय करता एज अ कवी. सो ते सिंबॉल आनी हें बांदलां आमची ओरिजिनल मूळ गोंयकाराची जी काश्टी आसता ती आमी माथ्या बांदल्या म्हणजे काश्टी सुकी दवरपाक सोदता सगळे लोक आमी माथ्या बांदल्या बुडूनय बी ती इट्स अ सिंबॉल आर्टिस्ट म्हणून हें सिंबॉल म्हजें हांगा संघर्श करपाचें किंवा निर्देश करपाचो सरकाराचो हें म्हजें सिंबॉल. सो आतां आमी कला अकादमीची जी परिस्थिती जाल्या ती साईश सरा कडल्यान जाणून घेतली आनी तांच्यांनी सगळ्या आर्टिस्टान मेळून एक संस्था तयार केल्या ती म्हटल्यार कला राखण मांड अशी ही संस्था आसा आनी तांच्यांनी आयच्यान ताची सुरवात केल्या आनी जे डेलिगेशन आसा ते डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन सुद्दां पावयलेले आसा. जाल्यार हाचे फुडले तांचे डिमांड सुद्दां आमी आयकले तांचे डिमांड जे आसा ते तुमचे मुखार सरान तुमचे मुखार दवरलेले आसा. जाल्यार हाची फुडली जी कितें तांचे फुडले स्टेप आसतले ते तुमच्या मुखार आमी घेवन येतली. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर.